तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव राजन शेळके, गोंय शेतकी महाविद्यालयाचो किटकशास्त्र ह्या विशयाचो सहाय्यक प्राध्यापक. आयज चावडेर ह्या कार्यावळीन आमी पळोवयात भाजी पाल्यावयल्यो वेगवेगळ्यो किडी आनी त्यांचें एकत्रीत वेवस्थापन. गोंयांत भात शेती फाटल्यान रोखडीच भाजी रोवपाची पद्दत आसा. आतां थंडी पडपाक सुरवात जाला आनी शेतकाऱ्यांनी आपली जमीन कोसून तेतून भाजी रोवपाक सुरवात केला. म्हणूनच आयज आमी जो टॉपीक घेतला तो भाजी पाल्यावयल्यो किडी आनी तेंचें एकात्मीक वेवस्थापन कशें करपाचें तें. गोंयांत जे मुखेल भाजयो आसा तेतून वांयगी, भेंडे, मिरसांगो तशेंच काळंगां यांची लागवड चड प्रमाणांत केली जाता. शेतकार बाजारांतल्यान चड उत्पादन दिवपी बियो हाडटात. बियांचे किंमती जे आसात ते चड आसतात, परंतु ह्या भाजयांचेर तरेतरेची किडी येतात आनी उत्पादन जें आसा तें कमी जाता. शेतकारांक चड प्रमाणांत लुकसाण जावपाक लागता. किडी दोन प्रकारच्यो असतात. थोडे किडी जे आसात ते पानां चाबून खातात, फळां फोकरतात, फळांक बुराक मारतात, खांदयो जे आसा तांकां बुराक मारतात आनी ताका लागून उत्पादन कमी जाता. हे जे किडी आसतात तेंचे लुकसाणीचे जे प्रकार आसात ते आमकां दिसून येतात. ताका लागून आमी रोखडीच उपाय योजना करपाक शकता. जी दुसऱ्या प्रकारची किडी जी आसात ते म्हणजे रस सोंसपी किडी, तांकां सकिंग पेस्ट अशें म्हणटात. हे किडी जे आसात तेंचो प्रादुर्भाव जो आसा तो आमकां दिसून येना. हे किडी जे आसा ते सामके बारीक आसतात, पानाच्या सकयल्या सायडीन आसतात, फुलां मदीं आसतात आनी तेंचो जी लक्षणां आसात ती आमकां लेट दिसून येतात. सो हे रस सोंसपी किडी जी आसा तेच्या मदीं धवी माशी आसा, तिका व्हायट फ्लाय म्हणटात, एफिड्स म्हणजे मावो आसा, थ्रिप्स म्हणजे फुलकीड आनी मिलीबग्स. ही किडी जी आसा तेंचो वावर शेतान म्हणजेच वांयगी, भेंडे, मिरसांगो यांच्या चड प्रमाणांत दिसून येता आनी ताका लागून पिकाचें चडशें लुकसाण जाता. हे जे किडी आसात ते चड प्रमाणांत जावन पिकाचें लुकसाण करपा खातीर एक कारण म्हणजे अनियमीत जी किडनाशकां आसा त्यांचो मोठ्या प्रमाणांत वापर केल्या कारणान ही जी किडी आसा तेंचो आवटब्रेक जाता. ही किडी जी आसा ते चड जातात. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हे किडी जे आसा ते विशाणूजन्य जे दुयेंस आसात, जे व्हायरल डिसीज आसात ते स्प्रेड करपाचें काम करतात. ताका लागून ह्या किडींचो नायनाट करप गरजेचें आसा. आतां ह्या किडी आमी एक एक पळोवया. पयली जी कीड आसा ती म्हणजे फुलकीड, म्हणजे ताकाच थ्रिप्स अशें म्हणटात. ही कीड बारीक आसता. हेचे दोन प्रकारचे आसात. एक पयलो प्रकार म्हणजे थ्रिप्स टॅबेसाय. ही जी प्रजात आसा ती पिवळसर करड्या रंगाची आसता आनी ती तन्न्या पानांचेर फुलां मदीं दिसून येता. दुसरी जी स्पेसीस आसा जिका आमी इनवेजिव्ह स्पेसीस म्हणटात, जी हालींच म्हणजे पोरू कर्नाटकान, मागीर गोंयान आनी अशें करून सगळ्या कोस्टल बेल्टान ती स्प्रेड जाला, ती म्हणजे थ्रिप्स पार्विस्पिनस, जाका ब्लॅक थ्रिप्स म्हणटात, काळी फुलकीड म्हणटात. ही कीड जी आसा ती तन्न्या पानांचे वयल्या बाजून रावता आनी पानांतलो, फुलांतलो रस शोसून घेता. हाका लागून पानां बावतात, फुलां गळोन पडटात आनी ताचो परिणाम जो आसा तो आमकां दिसता हेतून फळधारणा जायना. ही कीड आमकां मोठ्या प्रमाणांत आमचे जे मिरसांगो आसा तेचेर दिसून येतात. पोरू मये सारक्या भागांत ह्या किडीचो चड प्रमाणांत प्रादुर्भाव दिसून येयलो आनी शेतकऱ्यांका जायते लुकसाण सोंसपाक पडलें. दुसरी जी कीड आसा ती एफिड्स, ताका मावो म्हणटात. तेचे वेगवेगळे स्पेसीस आसात, एपिस गॉसिपाय, एपिस क्रॅसिवोरा. हे जे एफिड्स जे आसात ते मिरसांगेचेर दिसून येतात, तशेंच भेंड्याचेर दिसून येता, तशें वांयग्यांचेर बी दिसून येतात. हे जे एफिड जे आसा ते फळांतलो, पानांतलो रस शोसून घेतात आनी ताका लागून जी बारीक फळां जी आसतात, मिरसांगो जे आसतात ते फिकट रंगाचे जातात. हे एफिड जे आसा ते मिरसांगान मोझॅक ह्यो ज्यो दुयेंस आसा तो कॉज करतात. तशेंच हे जे एफिड आसा ते पानाच्या सकयल्या सायडीन रावतात आनी रस शोसून घेतात. वांयग्यान बी हे एफिड्स दिसून येतात. थ्रिप्स जे आसात ते मिरसांगेन मुट्टो जो दुयेंस जाता ताका कारणीभूत ठरतात. तशेंच दुसरी जी मुखेल रस शोशक कीड आसा ती म्हणजे व्हायट फ्लाय, ताकाच धवी माशी म्हणटात. ही किडी जी आसात ती पानाच्या सकयल्या बाजून आसता. पानाक जर आमी हात लायलो जाल्यार ती कीड उडल्या सारकी आमकां दिसून येता. ही जी कीड आसा ती मिरसांग्यान मुट्टो दुयेंस घडोवन हाडटा. तशेंच भेंड्यान येलो व्हेन मोझॅक नांवाचो दुयेंस ह्या किडीक लागून जाता. आतां हेची जी लक्षणां आसात ती भेंड्याची झाडाची जी पानां आसात ती पिवळी पडपाक लागतात. ताका लागून उत्पादन जें आसा तें कमी जावपाक लागता. काळंगांनी हे किडींचो प्रादुर्भाव दिसून येता. तशेंच वांयग्यां मदीं हे जे व्हायट फ्लायज आसा, धवे माशी आसा ते लीप कर्ल ह्यो दुयेंस घडोवन हाडटात. मागीर दुसरी जी कीड आसा ती मिलीबग्स. हे जी किडी आसा तेंच्या शरिरा भोंवती एक
वॅक्सी कोटींग आसता, मेणा सारको द्रव आसता, ताका लागून वखदांचो हेंचेर इफेक्ट जायना. हे किडी बी तेंची पिलां आनी जे प्रौढ जे आसता ते फुलांतलो, फळांतलो, पानांतलो रस शोशून घेतात आनी ताका लागून झाडाची वाड जी आसा ती कमी जाता आनी उत्पन्न कमी जावपाक लागता. सो अशें ही किडींच्या नुकसाणीचो प्रकार आसा आनी तेची सिम्पटम्स जे आमी म्हणटा ते दिसून येतात. आतां हे किडी जे आसात तांचें नियंत्रण करपाक जाय. तेच्या खातीर पयली गजाल म्हणजे दुयेंस जाल्ली झाडां जी आसा ती उपटून लासून उडोवपाक जाय. नाजाल्यार तो जो दुयेंस आसा तो पसरोवपाचें काम ह्या किडीं मार्फत केलें जाता. पयली ही गजाल की जे आमी बियाणे हाडटले, जे बी आमी बाजारांतल्यान हाडटा ते बी जे आसा ते रोग प्रतिकारक आसपाक जाय. तशेंच जमनीची मशागत सारकी करपाक जाय. जमीन जी आसा तिची आलट पालट जावपाक जाय, तापपाक जाय जमीन. लावणी करतना पिकां 2 झाडां मदलें अंतर दवरपाक जाय. जेन्ना आमी क्लोज प्लांटींग कमी जागेर चड झाडां रोयतात तेन्ना ह्युमिडिटी जी आसा ती चड जाता आनी हे जे सकिंग पेस्ट जे आसात तेंचो प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणांत जाल्लो दिसून येता. किटकनाशकां आसा तेंचो वापर कमीत कमी करपाक जाय. समजा एकूच किटकनाशक आमी परतून परतून वापरलें जाल्यार त्या किडीं मदीं रेजिस्टन्स डेवलप जाता आनी जो नियंत्रण जें आसा तें कमी जावपाचें सोडून त्या किडींचो आउटब्रेक जाल्लो दिसून येतात. आतां हितून उपाय योजना करपा खातीर खंयची केमिकल्स किंवा वखदां आमी यूज करपाक शकता. तर आयज ऑर्गेनीक आमी भाजी पालो जो आसा तो रोकडो काडून खाता, ताका लागून किटकनाशकांचो कमीत कमी वापर करपाचो आनी जी ऑर्गेनीक किंवा जैवीक सेंद्रीय किटकनाशकां जी आसा तेंचो वापर करपाक जाता. हेतून जे बुरशींचो वापर आमी करपाक शकता. मेटरिझियम एनिसोप्ली, बिवेरिया बॅसियाना, वर्टिसिलियम लेकियानी हे जे कीडनाशक बुरश्यो जे आसा तेंचें आमी योग्य प्रमाणात म्हणजे 5 ग्रॅम प्रति लिटर किंवा 5 ml प्रति लिटर ह्या प्रमाणात मिश्रण करून झाडांचे फवारणी घेवपाक शकता. हितून आमकां सस्टेनेबल म्हणजे शाश्वत जे कीड नियंत्रण आसा तें आमकां मेळपाक शकता. तशेंच स्टिकी ट्रॅप्स, पिवळे आनी निळ्या रंगाचे सापळे जे आसा ते आमी शेतांत रोवपाक शकता. ह्या सापळ्यांचेर पिवळे सापळे जे आसा तेच्या मावो म्हणजे एपीड एट्रॅक्ट जाता आनी तो ट्रॅप जाता. तशेंच जे निळे सापळे आसा तेचे थ्रिप्स म्हणजे फूल कीड जी आसा ती एट्रॅक्ट जाता निळ्या रंगाक आनी ती ट्रॅप जावन किडी आमी कमी करपाक शकता. हे जे सापळे जे आसा ते आमी घरगुती बी तयार करपाक शकता. डबे घेवपाचे, पेंटाचे जे डबे आसता ते घेवन तेका निळो किंवा पिवळो रंग दिवन तेचेर ग्रीस लावन ते डबे आमी शेतान ट्रॅप म्हणून वापरपाक शकता. तशेंच कीटक कीटक जे आसात, लेडीबर्ड बिटल किंवा कायसोपरला हे जे कीटक जे आसात ते ह्या बारीक किडींचेर रस शोषून खाणाऱ्या किडींचेर आपली उपजिविका करतात. सो कमीत कमी किटकनाशकांचो वापर करून किंवा हे जे लेडीबर्ड बिटल आनी कायसोपरला यांचो प्रयोगशाळेत वाडोवन ते आमी शेतांत सोडपाक शकतात. अशा प्रकारे आमी ह्या किडींचे जे ऑर्गेनीक किंवा सेंद्रीय पद्दतीन व्यवस्थापन करपाक शकता. हितून आनी एक मुखेल गजाल म्हणजे जे काव युरीन म्हणजे गायचे मूत जे आसा ते आमी 1:9 म्हणजे 1 लिटर मूत 9 लिटर उदकान मिक्स करून ते डायल्यूट करून आमी पिकाचेर जर मारले जाल्यार किडींचो प्रादुर्भाव कमी जाता. तशेंच सीड ट्रिटमेंट करपाक शकतात. जे बाजारांतल्यान बियो आमी हाडटा तांकां विशिश्ट प्रकारची जर सीड ट्रिटमेंट दिली जाल्यार आमकां बरो रिजल्ट मेळपाक शकता. हेतून जी किडनाशकां तेतून इमिडाक्लोप्रीड आसा. हे जे किडनाशक आसा तेची जर सीड ट्रिटमेंट दिली जाल्यार आमकां किडींचो प्रादुर्भाव कमी दिसपाक मेळटलो. तशेंच जर हे सगळें करून सुद्दां कीड जर कमी जायना जाल्यार आमी वेगवेगळ्या किटकनाशकांचो स्प्रे घेवपाक शकता. तेतून इमामेक्टीन बेंझोएट आसा, लॅम्बडासायलोथेन आसा. ही निवळ मोलिक्यूल म्हणजे नवी बाजारांत येयलेली किडनाशकां आसा तेंचो वापर करपाक शकता. अशेंय दिसून येता की शेतकरी जी किडनाशकां बॅन जालात, क्लोरोपायरिफॉस, डायमिथोएट ही किडनाशकां बॅन जालात त्याच किडनाशकांचो वापर करतात. ताका लागून कीड जी आसा ती कमी जावपाची सोडून चड प्रमाणात जाल्ली दिसून येता. नवीन किटकनाशकां मध्ये फ्ल्युबेंडामायड, स्पिनोसॅड, इमामेक्टीन बेंझोएट ही किडनाशकां जी आसा ती योग्य प्रमाणात पाण्यात मिसळून आमी वापरपाक शकता. अशा प्रकारे हे जे रस शोषणारी किडी जी आसा तेंचें नियंत्रण आमी करपाक शकता.